The reason for calling you all is कित्याक खूप गोष्टी या दिसांनी घडतात पेट्रोल पंपाच्या आणि पेट्रोल आणि डिझेलाच्या बाबतीत. पेट्रोल पंपाचेरूय घडता, भायरूय घडता, प्रेस नोट येता, कोण कोण लोक कितें उलयता आनी सम इन्सिडेंट्स हॅपन ऑन द आउटलेट ऑल्सो, कित्याक लोकूय कन्फ्यूज जाल्ले आसा. सो वी थॉट आमी एक इंटरेक्शन करून तुमच्या बरोबर एक कितें तुमकां जर क्लॅरिटी लोकां कडेन आमचे जे कितें आसा विचार असे न्हय, बट वॉट इज एक्च्युअली परिस्थिती कितें आसा ती लोकां कडेन पावपाक. देर इज लॉट ऑफ इश्यूज हॅपन बिकॉज ऑफ देर इज कन्फ्युजन. लोकांक खबर ना कितें आसा तें. थोड्यांक म्हणजे थोड्यांक दिसता शॉर्टेज आसा म्हणून सगळे गर्दी करतात, थोडे येवन आनी कितें तरी टाकयेन कमी वतात ताजेर आसा. लॉट ऑफ इश्यूज पीपल फेस आनी एक परसेप्शन अशें जालां की पेट्रोल पंपाचेर फटयतात लोकांक बी म्हणून. सो वी थॉट वील टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी ह्या क्रायसीस सिच्युएशनान ऑल्सो. We also want you all to help us in putting our views in front of the general public. Now, आमचे प्रेसिडेंट नारायण ठाकूर सांगता की यू कॅन जस्ट स्टार्ट द ब्रीफिंग. पहिलो प्रश्न आसा पेट्रोल केन्ना वाडटा. आता पेट्रोल केन्ना वाडटले, प्रायसीस केन्ना वाडटले हें आमच्या हातान ना. फाटली वर्स 1.5 वर्स जर पळयशी जाल्यार पेट्रोलाच्यो किमती, पेट्रोल डिझेलाच्यो किमती गोंयांत जावं इंडियन एक स्टँडर्ड आसा. पूण आमचे नेबर्स जर पळयशी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश हांगा ऑलरेडी शॉर्टेजीस जावं पेट्रोलाचे प्रायसीस स्कायरॉक जातात हे आमी आयकता. पूण आमी अजून पर्यंत बरे आसा. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की लोकांक शॉर्टेजीस आसतली म्हणून गोंयांत तरी आमी सध्या बरे आसा. इंडियेनूय बरे आसात पूण गोंयांत तरी एकदम बरे आसा. कालूच हांवें आमच्या हाका डेपोक विचारिल्लें, तांणी सांगलां की 15 दिसांचो स्टॉक आमचे कडेन आसाच आनी हो 15 दिसांचो म्हणजे प्रत्येक आठवड्याक तांकां एक एक बोट येता आनी ते रिप्लेनिश करता. फ्रॉम दॅट एंगल देर इज नो शॉर्टेज एज सच. पूण फक्त लोकांक एक आतां केन्ना वाडटलें जावं शॉर्ट जातले खंयचे तरी थोडे एकदां कितें करतात, अहमदाबादचो जावं आनी खंयच्या थोड्या गांवचे बी फोटो क्लिक जातात आनी एक सर्क्युलेट जाता. त्या हाजेर येवन आमच्या हाजेर हें जाता. आतां हो प्रायस इन्क्रीज आनी डिक्रीजाचो हो एक प्रश्न जालो. शॉर्टेज ना हें आमी सांगता. आनी जरी आसली फुडें जर अशें केन्नाय घडलें, वॉर देवा कडेन मागुया की हें वॉर बेगीन काबार जावं, सगळें बरें जावं. पूण जर जाली जाल्यार एड्युकेट कितें जाय तितली घेवची लोकांनी. काल एक इश्यू आसा की प्रायम मिनिस्टरान असो स्टेटमेंट कित्याक दिलो. प्रायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट जो दिलो तो प्रायम मिनिस्टर ताणें खंयच्या व्ह्यूआन दिलो तो हांव एलॅबोरेट करून सांगूंक शकना. पूण एकदां ताजें म्हणणें कितें की तुमी जाय तितलेंच वापरा. ताणें दोनूय पेट्रोल आनी डिझलूच म्हणून ना, भांगर सुद्दां. भांगर इज नॉट अ नेसेसिटी की आजूच बाबा करूंक जाय. कित्याक आज आमकां भांगर तो म्हणटा की इम्पोर्ट करचें पडटा आनी ताका लागून आमची फॉरेन करन्सी वता. सेम थिंग फ्युलाचेर आमची देश इम्पोर्ट करता आनी फॉरेन करन्सी वता. इफ वी कॅन सेव दीस फॉरेन करन्सी एट दीस टायम आनी जर आमी महाग म्हणजे चड रेटीन घेतले तितल्या देशाक नुकसान जाता. ताजो हेतू त्या एंगलान आशिल्लो असो दिसता म्हाका. पण शॉर्टेजीक लागून बी अशें न्हय की बाबा तुमी घेवचे न्हय आनी अशें. फॉर एक्झाम्पल एक स्कूल जर पणजेंतल्यान शारदा मंदिर धरलें नांव, एक 500 भुरगीं येतात थंय. 500 भुरग्यांक बरोबर एक 350 पेरंट इंडिव्हिज्युअल गाडयांनी येतात. ताजें म्हणणें एक वेळ आसा की तुमी ग्रुप करा, शेअर करा गाडयो आनी येया. इट वील सेव पेट्रोल. आमी सुद्दां खंय पणजे लागीं भोंवता, गाडयो घेवन भोंवता. ताजे टू व्हिलरान जेंचें काम जाता ते टू व्हिलर करा. दीज आर द शॉर्ट थिंग्स म्हणजे वीच वी वॉन्ट्स टू से वी कूड सेव. इवन आमचे कंपनीज जर पळयशात हरशीं वी आर कम्पिटींग आनी ते आमकां सदांच सांगता की सेल वाडया. पूण देर इज वन वीक वीच सेज की कन्झर्वेशन वीक म्हणून आसता. पूण थंयूय आसा म्हणून आमी तो स्टेटमेंट तितल्याचेरूच हें करुया. पूण आमी बेसिकली आमकां येवंक म्हणजे तुमचे कडेन हें इंटरेक्शन करूंक जाय. थोडे पॉयंट्स आमकां फेस करता. फॉर एक्झाम्पल पयलें इट स्टार्ट्स वीथ वन इन्सिडंट एट गौरीश पंप्स. तो मातसो एक्सप्लेन करूंक शकतलो एक्झॅक्टली कितें जालें. कारंजली आसा इंडियन ऑयलची डिलरशीप आनीक आमी 24/7 चालू आसा. म्हणजे 24 वरां चालू आसता. सकाळचे जवळजवळ 7 वरांचेर एक 4 मोटरसायकली आनी 5-6 भुरगीं आनी एक चली आशिल्ले आनी सगळ्यांनी काळो ड्रेस घालून हुडी घालून
म्हणजे ते काझिनोन तांकां मागीर घट धरल्या. पण तांणी प्रत्येक जाणांनी वेगळे वेगळे पेट्रोल घाले आनी एकटो आयलो आनी आपले म्हणलें फूल कर. ताची ती वेस्पा स्कूटर आनी तोंड बारीक फूल कर म्हणटकीर तो भुरग्यान आमचे कितें जाता फूल करतलो जाल्यार डायरेक्ट फूल मारचें पडटा आनी घालते आनी ते नॉझलान कट ऑफ जाता ऑटोमॅटीक. ताजेर आनी ताजे समोर आमकां पळोवंक शकना परते परते टाकीन कितें आहा तें. 615 तो कट ऑफ जालो. तो म्हणून इतकें कशें गेलें, इतकें वचूंकूच शकना. तुम्ही म्हणाले फटींग म्हणा करता हें करता आनी ताजेर 2 थापटां मारली. त्या भुरग्यान विचारलें आपल्याक तूं मारता कित्याक? आपणे तुवें फूल कर जाल्यार हांवें फूल केलें, 615 गेलें. तुका जरी पयशे दिवपाचे ना तूं दिनाका पण मारनाका आपल्याक म्हणून. तिकेन सुपरवायझर आशिल्लो ताका आपय म्हणालो. सुपरवायझर गेलो भितरल्यान भायर गेलो. भायर वता म्हणसर ते 4-5 जाणूय आयले आनी सुपरवायझराक कसो जमनीर घालो आनी ताका खोटेनी तकली एकटो कोण पांय ओडटा, एकटो गळ्याक गट धरला, ताका बरोच सांपडायलो. आनी फायनली 150 रुपया म्हणालो घे. 150 रुपयाचे वयर ताणें घालून ना पेट्रोल भितर येवन उडोवन गेले पयशे आनी शाणपणां सावन गेले. पण आमकां ताजेर 2 मोटरसायकलींक नंबर प्लेट नाशिल्ली. एकाचे क्लूचेर तांकां पुलिसांनी आमी इमिजिएटली पुलीस केस केली. कित्याक हे भुरगे आयले म्हजे कडेन सगळे भितर सर म्हणाल आमी आयच्यान नायट करचे ना, कोणूच नायटीक तयार ना. जवळ जवळ म्हजे कडेन 18 भुरगे आसा. 18तल्या रातचे एकटोय तयार ना रावपाक. तुम्ही एक्शन काय करना सर जाल्यार आमचो जीव आमकां दोगांना. तूं काडल्यार जाता सर्विसींतल्यान पण आमी नायट करचे ना. ही परिस्थिती. प्रत्येक जणाच्या पंपार कितें जाल्यार कितें जाता पण असो मार खावप ते सुपरवायझरान म्हणटकीर तांकां सगळ्यांक भंय जालो. म्हणटकीर हांव पर्सनली पुलीस केस केली आनी PI, DYSP आनी SP तिगांक तिचे कानार घाले आनी तांच्यांनी स्विफ्ट इमिडिएटली आमचे व्हिडिओज घेतले आनी चॅक केले आनी कोण कोण लागींचे आसा तितक्यांकू घडले आनी डॅल्टिनान काझिनोन तांकां मागीर 0 डावन करून पयले 3 जाणांक हाडले. तातूंतल्यान मागीर परतो आनी एकट्याक चवथोन रातचे 12 आनी एकट्याक हाडलो. मग 5 जाणांक तांच्यांनी घडले. म्हणजे तांच्यो आवय आयल्यो पांय पडटा. आमी म्हणलें ना हो एक धोडो जावपाक जाय. कित्याक आज म्हज्या पंपार अशेंच पद्माच्या पंपार जाता, कंटिन्युअसली परवरी जाता, तशेंच शांतादुर्गा पेट्रोल पंपार कुंकळे जाता. पयशे घालता जाले पेटीएम जाले आनी पळटा झूप करून. पेटीएम हरशी जायत ना. आमच्यो अश्यो केसीस खूब जाण जाल्ले. आमी परते गाडयो गेल्ल्यो, टॅक्सी वता भरून वता, तांकां आमी परते हाडटा. पण कोण हातपाय अशे हातान मारना कोणाक. फटींग म्हणा करता. खूबदां लोक वता घेवन पयशे फारीक केल्या शिवाय वता. पण आमी हाडटा जमता जाल्यार हाडटा. कळ्ळें न्ही कशें पुलीस नंबर प्लेट आसता, नंबर काडटा, ओनरांक घट धरता. त्या हातूंत पुलीस आमकां खुबशे सवाल करता. दे आर व्हेरी कॉपरेटिव्ह. आनी ही आतां मुद्दम आमी पुलीस केस केल्ली आसा की खंय तरी कोणाक तरी हांकां भुरग्यांक शिकपाक जाय. एक लेसन जायत जाल्यार तुमच्या मदीं आतां फ्रॉम युअर सोर्सीस तुम्ही एक हायलायट करा बाबा तुम्ही पेट्रोल पंपाक इतके इझी घेनाका. की आमचे युनियन आसा, आमचे असोसिएशन आसा, विच इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग असोसिएशन आनी तांच्यांनी खूब कडक घेतलेले आसा. SP, पोलीस सगळ्यांक आमी ब्रीफ केल्ले आसा. वी रिक्वायर तांचो सपोर्ट आनी तुमचो सपोर्ट.